गोय हे बालिकशें राज्य, ज्या हितून आमदार, झेडपी, जिल्हा परिषद आणि सरपंच हे 3 स्तर आणि शहर भागात आमदार आणि नगरपालिका हे 2 स्तर ह्या विभागातून कामां वांटून घेतली वयता. जर मोठे राज्य आसात, उदाहरण महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक, तर आमकां खुबशे अशे हे मेळटात, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, नगर परिषद, पंचायत, जिल्हा पंचायत, पंचायत समिती अशी थंय मोठी अशी लोकशाहीची हे आसा, स्वायत्त संस्था आसा. कित्याक मोठी राज्यां असल्या कारणान झप करून बारीक मनीस आमदाराकडे पावना, झप करून झेडपी कडेन पावना. तो पंचायत लेवलचेर किंवा पंचायत समितीच्या हितूनसून आपली कामां करपाक लागता. आनी त्या हितूनसून गोंयांत त्या प्रमाणे ल्हान राज्य असल्या कारणान आयज बारीक मनीस सुद्दां एक अर्द वरान आमदाराच्या घरा पावता, अर्द वरान झेडपीच्या घरा पावूंक शकता. सरपंच तर गांवांत आसतात, तो एका मिनटान मेळटा. आनी जी आमी गोव्यात थंय मागणी करताली, ती खूब वर्सां मागणी जाताली की गोव्यात जिल्हा परिषद आसची म्हणून, आनी सुदैवान ती स्थापना जाली. आनी विकास कामाच्या बाबतींत जिल्हा पंचायत हो एक मोठो आदार जालो पंचायत लेवलार. साधारण एक दोन सव्वा दोन वर्षाक एक 1.25 ते 1.5 कोटीची कामां जाल्लीं आसा. जाटे भाशे पंचायत, खलपाल भागांत गुरगांव पंचायत, हडवळपार पंचायत हे पयलें काम जिल्हा पंचायतच्या अंडर साधारण 9 ते 9.5 लाखाचें काम आसा. गोपाल कृष्ण देवस्थानाचे सबंद रूफिंग शीट आनी सबंद टायलिंगाचें काम हातीन घेतलेलें आसा. टेंडर जावन वर्क ऑर्डर सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टराक दिलेली आसा. आयज आमी कामाचो शुभारंभ केल्लो आसा. आतां एक 4-5 दिसान कॉन्ट्रॅक्टर काम चालू करतलो.